प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 12 वोळ 13 ते 21. लोकांच्या जम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणले, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्यायनीत हो वांटप करूंक म्हाका कोणे नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दवरात आनी दर गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कूळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता बाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलों, म्हजे कोडे मोडून ताचे कूय व्हडलें बांदतलों आनी म्हज्या शेता बाटाचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्ते माल तातूंत भरून दवरतलों. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलों, जिवा म्हज्या, 100 वर्सां पुरोसर खूब माल तुजे आदीं आसा. विसव घे, खा पी आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक नात. ताची गोठ ही. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.